सनी बाब, आम्ही पहिला की काल एक व्हिडिओ व्हायरल झालो एक टाउट्सा बद्दल आणि तो खंय तरी टाउट एक नामांकित हॉटेलाचे नाव घेता. पण हो व्हिडिओ आयज फर्स्ट टाइम येवंक ना. हेचे पयलीं 2021 हो सेम व्हिडिओ येयलेलो. तेजे मदीं एक व्हिडिओ येयलेलो आणि एकाच हॉटेलाचे नाव परत परत येता. ह्या व्हिडिओचेर तूं कितें म्हणटा? कंटिन्यू करता व्हिडिओ की तूं एज अ यूथ तुवें एक प्रोटेस्ट काडलेले. त्या प्रोटेस्टान सहभागी जाल्ले कलंगूटचे सगळे यूथ, बायलां, वयस्क बायलां अशी सगळी एक प्रोटेस्ट केल्लो. कितें त्या प्रोटेस्टाचो रिजल्ट? आमी कलंगूटान जे तुमकांय खबर आसतले, तुमी आयज सगळी कवरेज तुमी कवर करता. कलंगूटान ह्यो काणयो आतां जायना, ह्यो गेली खूप वर्सां जाता. पूण आतां हे चड आनीक वाडलेले आहा. आतां तो कालचोच व्हिडिओ तुमी सांगता तो डिस्कोचें नांव घेता. एका खंयच्या तरी डिस्कोचें नांव घेवन तो सांगता हे मेळटले, ते मेळटले, लडकी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. हे हांगासर अक्षरशः जाता. आणि हे एकूच व्हिडिओ म्हणून न्हू, हे डेलीच चालू आसता. कस्टमरांक सांगप लडकी मिलेगा म्हणून भितर हाडप, तेंची स्वॅप मारप 70 हजाराची, 80 हजाराची स्वॅप मारप, तेंकां मारप, तेंच्यो चेनी काडप आणि तेंकां धांवडप. आमचो कलंगूटचें नांव अशें पिड्यार जाल्लें आसा की आमकां फुडें आमचो टुरिजम जो आमी प्रमोट केल्लो आसा, जो पयलीं जे हे कलंगूट बरे सुंदरशे कलंगूट आणि आमचो कलंगूट बीच, आमचो बागा बीच, जी आमची शेकां आसा कलंगूटची, तेंच्यांनी जे कलंगूटची ब्युटी दवरल्या ते हे खंयतर तरी कोबार करता. आयज हेंचे कडेन आमच्या गोंया हेंच्या हातीन सोंपलेले काय हे वागतात आयज गोंयान, जावं आमच्या हे कलंगूटान. हांव तेंकां इतलेंच सांगता, आमचे कोणूय ऑथॉरिटीज आहा तेंकां, आयज ते दिसा सरान, आमच्या CM सरान खऱ्यांनीच बरो स्टेटमेंट केलो की अहे टाउट्स तर खंयसरी भोंवतात आणि तर खंयच्या डिस्कोचे तर ते सांगतात आणि त्या डिस्कोन तेंकां व्हरता आणि तो तर खंयतरी तर कळत त्या डिस्कोचें नांव, जाल्यार तेजें लायसन्स कॅन्सील जातलें. खऱ्यांनीच हांव सराक थँक्यू म्हणटा, तुवें हो स्टेटमेंट दिलो म्हणून. आणि खुबशे कलंगूटान टाउट सर कमी जाल्ले आसा, खुबशे कमी जाल्ले आसा. पूण हे खंय ना खंय तरी थोडे क्लब्स आहा ते सारखे म्हणटा आमचे कडेन सगळो फूल पावर आहा आणि तेंच्यांनी सगळे हे हातीन धरला म्हणटा मुठीन, आणि तेंचे चड हे करता. म्हटल्यार तेंचे गायड्स रस्त्यार चल्लेले आसता, ते कोणाक पळयना. आयज हांव तर भायर गेलो जाल्यार ते डायरेक्ट मदीं येता आनी घट धरता. तेंकां कपलां लागना ना, तेंकां सिंगल चेडे लागना, तेंकां कोणायकूय भितर व्हरतात आनी कोणायकूय तेंचे हे करतात. सो हे चड जाल्ले आसा. फाटीं तुमी एक आवाज असो रेस केल्लो की आमची गोंयची भुरगीं, आमची कलंगूटांतली बायलां चेडवां सुरक्षीत आसा काय कितें? ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कितें दिसता? आजुनी सांगता हांव, आजुनी सेफ ना. आमचे कलंगूट आजुनी सेफ ना. कित्याक लागून जे आयज टाउट्स हे कमी जाल्या, हे थोड्याच दिसांक कमी जाले आसतले. हे म्हाका खबर ना कितल्या दिसांक पूण हांगासर न्हू म्हटल्यार 1000 ते 2000 टाउट्स आहा, जे बागा लायन ते कांदोलीम लायन पासून हे अहे रातचे भायर सरतात. 8 जालोकूच तेंची ही सकाळ आणि आमच्या लोकांची रात. हांव खऱ्यांनीच सांगता, हे जे टाउट्स कोणीनूय येवन पळोवचे, जे रातचे अहे हॅरेस्ट करता आणि जे लोकांक मारता, हेंकां टायम लागतो ना कोणाच्या लोकांच्या घरान घुसपाक. आणि हेंच्यो अह्यो धमक्यो आसता. आमचो लोकल तर कोणी तर रस्त्यार गेलो, जांग तेणी तर कोणाकूय विचारलंय बाबा मेरे को क्यों पूछ रहा है, डिस्को में आने के लिए लड़की मिलेगा, जाल्यार हे उलटे थंयसर लागीं जावन हे तेंकां मारतात. सो हे सद्या पयलीं चलता कलंगूटान, हे सद्या पयलीं चलता. हेजेर खऱ्यांनीच एक्शन जावपाक जाय, कितें ना कितें तरी. सेफ ना अशें दिसता म्हाका जाल्यार दिसता सेफ ना म्हणून. कित्याक लागून हे जे डिस्कोज आहा, जे डिस्कोज ते कोण चलयतात, कोण कितें ते खबर ना. तेंच्यो फक्त त्यो वयरसून फक्त धमक्यो दितात. हेंच्यो धमक्यो येता, बाबा तो हो आनी तो हो. हे कलंगूटचे लोक ओगी रावना. कलंगूटचो लोक कहो रावपाक जाय पळय तो वता. तेंकां फक्त एक पूश जायी,
जे हांगासर खऱ्यांनीच भायर सरोन बंद जातले म्हणून हांव खऱ्यांनीच परतो आनी एकदां म्हणटा सीएम सरान जो स्टेटमेंट दिला त्या स्टेटमेंटाचेर आयज खुबसो इफेक्ट पडलेलो आसा. पण त्या स्टेटमेंटाचेर कितें एक्शन जातली? हांव मागता सीएम सरान तेजेर खऱ्यांनीच एक्शन घेवची म्हणून आनी तेजे फुडें कितें तो तोडको काडचो म्हणून. हांगासर खुबशे डिस्कोज आहा जांक हांव थोड्या डिस्कोंची नांवां घेता. आमचो जांक टिटोज आहा, दे आर डिसेंट क्लब, मांबोज आहा, तेंच्यांनी ह्यो प्रोमोट केला त्या डिस्कोन, लोकांक प्रोमोट केला त्या डिस्कोनच्या खातीर. जे कपल्स वयता आनी त्या कपलां वांगडा जे स्टॅग्स आसता थंय वयता डिसेंट असल्या डिस्कोंक लागून न्हू. हे कालांगूट प्रोमोट जाला ह्या क्लबा लायनी खातीर, जांक एलपीके आसा, जांक क्लब कबाना आसा. दीस आर द डिसेंट क्लब. आमी म्हणटा हे डिसेंट क्लब. तेंच्यांनी एकदां खंय तरी प्रेस घेतलेलो की आमी हेंका लागून हो डिस्को ओपन केला, स्टॅग्जांक लागून. हे फाल्यां सकाळी कितेंय ओपन करपाक शकता. हे कालांगुटान तेंचे कितें मजा जाल्लेली आहा, कितेंय कर, ह्यो बिझनस कसलोय कर, पयसो आहा तेंकां खबर आहा. हेचेर खऱ्यांनी स्ट्रीक एक्शन घेवपाची गरज आहा. हेचेर स्ट्रीक एक्शन घेत जाल्यारूच हे बंद जातले. वारंवार कलांगुटाचें नांव खंय तरी पिड्यार जायत वयता. पिड्यार जाल्लेच आसा ऑलरेडी. पिड्यार जावपाची शक्यता तशें ना, ऑलरेडी पिड्यार जाला नांव. कालांगुटान आमकां बरो टुरिस्ट सद्या पयलीं येयना. तूं आमच्या घरा कडेन सुद्दां तर येवन तर नजर मारीत जाल्यार आमचो गाडयांचो धंदो आहा. आमच्यो गाडयो आयजचे डेटीक थंयसर बेकार आसा. कित्याक आमकां तो क्वॉलिटी ऑफ क्रावड आमकां मेळना. आयज जो कालांगुटान क्रावड येता तो टुरिस्ट जो आमकां जाय पळय तो क्रावड ना. आयज त्याक खंय तरी इफेक्ट करता आमकां ते क्लब लायन्स आमकां इफेक्ट करता. जांक ते दिसाचे ते मसाज पार्लर्स जाता ते आमकां खंय ना खंय तरी इफेक्ट करता, खूब इफेक्ट करता. जेन्ना कपल्स वांगडा जेन्ना एक बरें डिसेंट कपल भायर सरता आनी तेन्ना ते वयता तेन्ना खंय ना खंय तरी तांकां खूब हॅरेसमेंट जाता. हो व्हिडिओ जो जेन्ना व्हायरल जालो, ह्या व्हिडिओ पळोवन तुमकां कितें दिसता की एक अफवा खंय तरी पसर वयता, कोण अशें म्हटलें वयता की हो मुद्दाम काडलो गेलो व्हिडिओ. ह्या व्हिडिओ पळोवन तुमकां कितें दिसता, रियलिटी कितें आहा ह्या व्हिडिओन? हांव तो व्हिडिओ बद्दल कांय उलयना. हो एक व्हिडिओ न्हू फर्स्ट टायम व्हायरल जावपाक. अशे खुबशे व्हिडिओ व्हायरल जाल्या. ते कोणीन कोणाक फोर्स करून काडपाक लागनासतले. हे रियलिटीचे व्हिडिओज आनी जे खुबश्या जाणांकडे व्हिडिओ हे खुबशे सोशल मिडियांचेरूय पावल्यात. हे हांव खऱ्यांनीच सांगता, हे घडटा कालांगुटान. हे घडटा कालांगुटान. बागा म्हूण जावं कालांगूट म्हूण जावं कानोय म्हूण तर तूं एक तर रातचो तर रावंड मारपाक वचा 11:30-12 सुमार तेन्ना तुका कळटलें. पूण ह्याच दिसांनी थोड्या दिसांनी आमच्या सीएम सरान जेन्ना स्टेटमेंट दिला तेन्ना हे खंय ना खंय तरी टावट रस्त्या वयले गायब जाल्ले आसा. आनी जो टायम पळयतात आनी थोड्याच क्लबांनी ते भायर उबे असतात. हांव म्हणटा सर तेजेरूय तुवें एक्शन घेवची आनी ते बेग्यातल्या बेग्यान तुवें बंद उडोवचे. जसं तुम्ही म्हटलं की काही दिसा खातीर टावस दिसना. तुमकां नॅशनल गेमी वगैरे सध्या चालू आसा 9 तारीख मेरेन, तेका लागून दिसना. हेच्या नंतर कशें कितें ते तरी आतां म्हाका कांय खबर ना. पूण जो सरान स्टेटमेंट केल्ल्याक हांव म्हणटा, सरान जेन्ना स्टेटमेंट केल्ल्याक सीएम सरान आमच्या कालांगूटचे तर आतां तुमी वचोन तर व्हिडिओ काडीत जाल्यार हे अशें दिसता जे पयलीं कालांगूट आसले, जे रस्त्यार आमकां फ्री भोंवपाक मेळटाले, आमच्या भुरग्यांक फ्री भोंवपाक मेळटाले, आमची कोणूय बायलां चलोन वचा फ्री वचा, आमची चेडवां चलोन वचा तांकां कोण रस्त्यार विचारपी ना. हे आयज हे थोड्या दिसांक आमकां पळोवपाक मेळला. फुडलें म्हाका कांय खबर ना. हांव थंयच आसतलें म्हणून हांव मागता. जशें तुमी म्हटलें की पयलीं अशें नासलें, आतां अशें आसा. आमची चेडवां, आमची भुरगीं, आमची बायलां पयलीं फ्री भोंवताले, आतां फ्री भोंवूंक शकना. खरेंच अशें घडटा ज्या तरेन ते दाखयतात की फोटोज दाखयता, ये हमारे पास है अवेलेबल है, वो हमारे पास अवेलेबल है, अशें आसा अवेलेबल आसा तेंचे कडेन. कितें हकीकत कितें आहा हितून? तेंचे कडेन अवेलेबल आसा काय ना ते तेंकां खबर. मात हे जे तूं फोटोज म्हणटा ते खऱ्यांनीच ते दाखयता. ते हांगासरसून एका फोटो दाखयता, ते दुसऱ्याच्या घरान बोट दाखोवन ते म्हणटा वो लडकी आपको मिलेगा, आनी हांगासरसून ते पयशे घेतात आनी ते कस्टमर थंयसर वचून त्या घरान झगडटात. असली गोश्ट घडटा कालांगुटान. अशें जाता सद्या पयलीं. जे ट्युरिस्टाक खंय तरी केन्ना मारहाण जाता, ते कडल्यान लुटले वयता, तुमकां कितें दिसता हितून कोणाची चुकी आसा? ट्युरिस्टांची भितर चुकी आहा? ट्युरिस्टांची चुकी आमी म्हणपाक शकना.
कित्याक टुरिस्ट भोंवपाक येता, जेन्ना टुरिस्टाक ऑपोजिटसून कमेंट येता तेन्ना ते रॉंग येता. खंय ना खंय तरी सगळ्यांच्या मनान अही पयलींची मेसेज गोवा इज सेफ म्हणून. पूण जे आतांच्या काळार कितें जाता पळय ते तांकां खबर ना टुरिस्टांक. तो टुरिस्ट फक्त एका दिसाचोच आसता कालांगुटाक, जावं हे 2 दिसाचो. सो फुडल्या फावट तो येवचो ना आनी हेंकां येयल्ल्या फावटी हे नवे टुरिस्टूच मेवतात. असले कांड करपाक हेंकां फक्त हे नवे टुरिस्ट मेवतात, तेन्नाच ह्यो गोश्टी घडटा. टुरिस्टांक आमी केन्ना ब्लेम करूं शकता? पर्सनली टुरिस्ट येवन तर कोणाक तर विचारता जाल्यार तेन्ना आमी टुरिस्टांक ब्लेम करपाक शकता. टुरिस्ट जर रस्त्या वरसून चलोन पळयता जाल्यार तुका सायडीकसून कोण तर फोर्स करून आपयता जाल्यार तितून टुरिस्टाची मिस्टेक खंयसरसून जाता. फ्युचर कितें खऱ्यांनीच हे फ्युचर कितें काल उत्सव कालांगूटचो फ्युचर हेज्या पयलीं तुमकां खबर आहा, आमी रॅली काडलेली. तुमी आत्तां सांगला की रॅली काडलेली म्हणून. न्हू थंयसर 1000 वयर लोक येयल्लो आमचो, आनी ती रॅली आमची पिसफूल रॅली जाल्ली. आनी तेन्ना आमी चिंतलेले एक बरो ह्यो इनिशिएटीव आमच्या कालांगूटच्या लोकांक घेवन हे फुडें सरोन येदी व्हडली रॅली काडून ती खंय ना खंय तरी सक्सेसफूल जातली म्हणून, आनी खंय ना खंय तरी डिस्कोंक इफेक्ट पडटलो म्हणून. आनी ते बंद जातले जावं कमी जातले. आमी बंद जावपाचें उलयना, कमी जातले म्हणून तरी आमी चिंतलेले. पूण तेंच्यांनी आयज रॅली काडली आनी 7 तेंचे डिस्को परते चालू जाले. एक्झॅक्टली 7 सांजचे 7 परते डिस्को चालू जाले आनी तेंचे डिस्को परते चालूच उरले. ते आयज पासून तेंचेर कोणी एक्शन घेवंक ना. आमी खुबश्या जाणां कडेन गेले, तेंची लायसनां चॅक करपाक गेली, पूण आयज पासून त्या लायसनांचो आमकां तरी खबर ना कितें आहा, प्रोसिजर कितें जाला, खंय पावला. आमकां फक्त टायम घेतला. आमकां फक्त आयज पासून टायमूच आहा आमी बंद करता म्हणून. सो हांव मागता, म्हाका आतां नांवां घेवपाक ना. कित्याक सांग, मागीर तेन्ना नांवां घेतलो काय आमी गुंडा जाता. आमी खंयसर उबे रावले काय आमी थंयसर गुंडा जाता. आमच्या कालांगूटच्या लोकांक लागून, आमच्या कालांगूटाच्या युथा खातीर, सांग आमच्या कालांगूटच्या भुरग्यांक खातीर आमी सदांच फुडें आसतले. आनी जे हे कितें जाता कालांगूटान हे आमी तरी आसा सर, आमचे भुरगे आसा सर, आमी जावपाक दिवचे ना. आमचे कडेन कितें जाता पळय तितलें आमी करपाक फुडें आसतले. अहें न्हू आमी खंयसरूय गेले आनी ते म्हणा बाबा हेंकां हे गुंडा येयल्यात आनी खंयसर तरी हे झगड्यो करपाक येता. हितूर थोडे स्टेटमेंट येयल्लो म्हणून हांव हो सांगता. कोणीन केल्लो तो एका कळलो आसतलो तो स्टेटमेंट. सो हांव सांगता तेंचे कडेन हरशी फूल ऑथॉरिटी आहा, पावरूय आहा कितें करपाक जाय पळय तो. मात हांव नको हांगासर कितें जाता पळय ते. तरी तांकां कितें म्हणूंक सोदता जे आपले रेस्टॉरंट आसात, ओनर गोंयकार, तेंच्यांनी आपली लँड जी दुसऱ्याक दिल्या एका आउटसायडराक, आनी खंय तरी तेंच्या नांवा खाला तेंच्यांनी डान्स बार क्लब्स अशे ओपन केल्ले आसा आनी ताका लागून अशी गोश्टी घडटात. पूण हांव एकूच सांगता, लोकल्सांक आतां म्हाजें रेस्टॉरंट आसलेलें जाल्यार हांव भाड्याक दिवपाक ऑब्वियसली म्हाका पयशे मेवता, बरो एक एमावंट मेवता, ऑब्वियसली हांव भाड्याक दितलो. पूण हांव तेंचे कडसून एक सर्टन एग्रीमेंट करून दितलो, बाबा हांव रेस्टॉरंट आनी बार चलयतलो म्हणून. हांव थंयसर डिस्को चलोवपाक दिवचो ना आनी जे कितें इलिगल चलता पळय तें चलोवपाक हांव दिवचो ना. हे आमच्या लोकलांनी चिंतपाची गरज आहा. तांकां हांव पयशांची एक तर हांगासर तर 1 लाख रुपया तर रेंट मेवता जाल्यार तांकां ते 2 लाख दिता येवन. पूण ते 2 लाख कित्याक दितात तें चिंतपाची गरज आहा. हांव लोकल्सां कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी तर सारके घट रावले जाल्यार हे अशें घडचें ना. हे फक्त आतां टायम ऑफ पिरियड. तुमी तुमची एज, तुमचे सगळे लायफ पळोवन जालें. हांव म्हणटा तुमचे चेड्याची भुरगीं आसतली, सो तेंच्यांनी हे फुडें लायफ पळोवपाक जाय. सो आमी आयज पासून झगडटा हे आमच्या जनरेशनाक, फुडले जनरेशन जे वयर सरता हे तेंच्या खातीर. ही चड लेट जावंक जायना म्हणून हे आतांच खंय ना खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय.